नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. असे गेस्ट आसात जांचो आवाज विधानसभेक खूब गाजता आणि एक आवाज वाडोवन वाडोवन तांकां म्हाका दिसता ज्ञानाच्यो चार गोश्टी कांय सिनियर मेंबर्सांचे सुद्दां तकलेक घालचे पडटात. ते गोंयचे पर्यावरण आनी वीज मंत्री निलेश काब्राल. हे दिसाक म्हाका दिसता खूब उलोवप जालां. तुजो ताळो काय पडचो ना, कारण तुगे आवाज तसो आसा सुरवाती सावन. पण सुरवात ज्या CZMP प्लॅना वेल्यान हो बोवाळ चल्ला, हांव लोकांच्या हाजे खातीर एक 3 बेजीक प्रश्न विचारता. पयली गजाल, गव्हर्मेंट एग्रीज दॅट देर आर इनएक्युरसीज इन द प्लॅन. 100%. गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू रिड्रॉ द प्लॅन. 100%. नेक्स्ट स्टेप कितें? नेक्स्ट स्टेप पळय कितें जाता न्ही, 91 नोटिफिकेशन, 96 फर्स्ट प्लॅन, 2011 सेकंड प्लॅन आणि आता 2019 थर्ड प्लॅन. 91 नोटिफिकेशन, 96 प्लॅन म्हणटा तो येदो असो बूक आनी 200 पेजी बूक. तितूंत कांयच कळना. हांव पळय दाखयतालो हावजान, कांयच कळना. आनी ते सांगता बेस घे. अरे बेस करपा नाका, बेस खंयची घेवपाची, सर करूंक पडली. सो इतले वर्सां कोणें तें करूंक ना, कोणें सिरियसली घेवंक ना. एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कोणाक नाका आसलें. आतां म्हाका कितें आहा, म्हाका खंयचें डिपार्टमेंट दिलें म्हण हांव आय वील गो इन द थरस स्टडी आनी आय वील फायंड सोल्युशन्स टू द पीपल ऑफ गोवा. एक गोष्ट जाताली की नाव वी हॅव टू प्रिपेर द बेस प्लॅन. हांव जेन्ना ते 28 तारखेक केन्ना तरी मिटींग दवरली लेजिस्लेचराची, आय वॉज जस्ट 6 days ओल्ड मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट. आय स्टडीड एंड आय टूक द डिसिजन दॅट डे इटसेल्फ दिस प्लॅन इज फॉल्टी, वी हॅव टू सेंड इट बॅक. आणि ते दॅट फॉर्मली प्रेझेंटेशन केलें. लास्ट आय सेड आय वील सेंड इट बॅक आणि ते वायंड गेले. एक जस्ट टू टेक अ स्टेप बॅक, फॉल्टी प्लॅन तयार जावपाक आमी कसो दिलो? तसो तूं समजना, 2011चो प्लॅन आतां आमी करता 2019. तेजें लक्ष कोणें घालूंक ना म्हण सांगलें न्ही हांवें. कसो दिलो म्हण हांव कसो सांगू? हांव तेजें सांगूंक शकना. लक्ष कोणें घालना तें म्हाका खबर ना. ते कोणें घालपाचें तें तूं पयशे म्हाका खबर ना म्हणटलो. पूण हांव लक्ष घालता आतां आनी आय वॉन्ट टू मेक द बेस प्लॅन. सो बेस प्लॅन इज वॉट नाव we send that plan back to NCSM to do a further study through CRZ as environment minister. Even though CRZ I am the minister, but I have no control over CRZ because it is guided by center. आता हांवें डायरेक्शन एनवायरमेंट मिनिस्टर दिले CRZ ऑथॉरिटी, बाबा प्लीज दिस प्लॅन इज फॉल्टी, सेंड इट बॅक. दिस इज वन थिंग आय डीड. तेजेर रावपाचें. ते 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जाले. हे पोतून धाडटा कांयच करना. सो आय हॅव डिसायडेड टू सेंड इट बॅक. म्हजें आतां कितें आतां पळय हांव करता सगळ्या तालुक्यांनी इज to tell people what is the CRZ plan, what is CRZ. 2011 notification CRZ कितें. This is where I am going. I am not showing any plan. I am telling what are the role of the CRZ, what is the thing you have to talk. नाल्यार खंयचें खंय उलयता घरा दाखोवना, टॉयलेटी दाखोवना, आनी कितें दाखोवना, हें दाखोवना. दॅट इज नॉट द रोल ऑफ द CRZ. रोल ऑफ द CRZ इज 2011 कितें आसा तें दाखोवपाचें. तेजे नंतर हें कितें आसा तुजें घर दाखोवपाक जाय, हें दाखोवपाचें, तें गव्हर्मेंटा कडेन उलोवप, दुसरो भाग तो दुसरो भाग. सो दिस इज हाव इट इज. नाव वॉट वी आर डुईंग इज वी आर टेकिंग बेस एज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, नॉट CRZ, टेकिंग द हेल्प ऑफ CRZ पर्सन, पोल्युशन कंट्रोल, बाकीचे बायोडायवर्सिटी बोर्ड, सगळे खुबशे मेंबर आसात, टेकिंग एवरीबडीज हेल्प एंड कमिंग आउट विथ द CRZ प्लॅन. आमचो गोंयचो लोकांनी केल्लो. आतां हें करपाक गोंयचे लोक जर आमी येवन सांगना आनी हांवें पळय प्लॅन पोतून धाडला तो आजुनूय तसो दवरला फॉर पीपल टू रीड, सी कितें प्रॉब्लम आनी येवन आपणाचे बाबा कितें प्रॉब्लम आहा तें बरोवन दी. सो दॅट वेन वी आर प्रिपेरींग द प्लॅन वी वील प्रिपेर एज वॉट द पीपल से आनी वी वील सेंड इट टू NCSM. एक जो प्रश्न आहा तोच, वी वील सेंड इट टू NCSM. बट द पॉयंट इज आमी जर एक प्लॅन तयार केलो ताजी लिगल सँक्टिटी कितें? कारण CRZ हो जो विशय आसा हो सेंटराचो ना. CRZ आमी प्लॅन करता. फाल्यां जर आमी जर प्लॅन केलो ताजो मुखार इम्प्लिमेंटेशन कसं जातलें? आमी जो प्लॅन केलो तेका लिगल सँक्टिटी झिरो. आमी करता तो आतां तेच म्हणटा हांव सांगता न्ही, म्हणजे आयकनात तुमी. तो लिगल सँक्टिटी करता तेन्ना झिरो. आतां आमी कितें करता तो बेस तरी करता बाबा. NCSM म्हाका झगडपाक सांगपाक हें गोंयकारांक जाय, तुवें केलां तें हें आनी ही रियलिटी. हें रियलिटी. आतां तूं सांग हें तुमी कित्याक करूंक शकना? कशें सुपर इम्पोज करपाचें? आतां सारको उलयलो. हें सुपर इम्पोज जाता जाल्यार हें तूं कित्याक करूंक शकना? ओ कितें जाता तुमचें चुकलां हें करेक्ट कर, जायना तें बरोवन म्हाका परतून दी. बरें, जायना तें परतून दिलें मागीर हांव परतून जे खंय जायना ते गोश्टी सांगल्या पळय ते कंडिशन जर 2011 नोटिफिकेशन ना आनी ते जर चेंजीस करपाक जाय आनी सायंटिफिकली वी वील हॅव टू प्रूव. आमकां जाय, म्हाका बरें दिसता म्हणून सांगपाक जाय. म्हाका हांव थंय कितें तरी करतालो 2005 आनी थंय कितें करतालो हांव 85 हें करतालो, असली गोश्टी जायच ना.
सायंटिफिकली आमकां प्रूव करूंक पडटलें की ह्यो गोश्टी सांगता लोक पंचायत अप्रूव्ड प्लॅन्स ना पंचायतीन वयतरी तुका ग्रामसभा चलता ते पयल्या नाही प्लॅन्स ना, म्हणटा पंचायत हाऊ टू approved plan. एस्टॅब्लिश अ स्ट्रक्चर ना स्ट्रक्चर ते तुमचें चुकता हांव स्ट्रक्चर डिटर्मिन करपाक हांव ते वचना खंय नोटिफिकेशनार स्ट्रक्चर आसपाक जाय म्हण घालना हांव स्ट्रक्चर नासतना प्लॅन करतलो म्हजे रोल कितें आसा प्लॅनाचो इट इज 2011 notification. As per the notification, I have to make the plan. Now, base plan करपाक नाका. So what I am going to show in the plan is the LTL, low tide line, high tide line, hazard line, sand dunes. हे करता ग्राउंड टुरिंग करून करतलो ग्राउंड टुरिंग सँड ड्यून्स मॅनग्रुव्स खाजल लँड्स सॉल्ट पेन्स जे जे 2000 नोटिफिकेशनान काडला तितून म्हाका घरां दाखोवपाक जाय म्हण ना हय बरोबर आनी थंय जर चुकून तेणी केल्ले ते हांव डिलीट करतलो आतां फक्त कॅडेस्ट्रल प्लॅन घेतलो आमचो सर्वे डिपार्टमेंट विदाउट एनी हाऊस आनी वी वील मार्क तितून सगळे सब डिविजन जस्ट फॉर सगळे गोंयकारांक क्लियर जावपा खातीर सद्याक जे 2 लेवलांचे सरकार काम करतलें पयले लेवल म्हळ्यार आमचो प्लॅन तयार करप आनी तो व्हरून थंय सुपर इम्पोज करप दीस इज द रियलिटी करेक्ट युअर सेल्फ दुसरें एक बेज प्लॅन सीआरझेडाचो करप विथ स्ट्रक्चर्स जी तुम्ही एक्सटेन्सिव्ह एक्सरसाइज मागीर मागीर तेच करतलो. जी तुम्ही एक्सटेन्सिव्ह एक्सरसाइज सांगल्या विच रिमेन्स फॉर पोस्टेरिटी 1991 कितें आसा हय. दॅट इज आफ्टरवर्ड पयलो हो करता कितें आतां कितें जालां न्ही हे थोडे एनजीओ आनी कोण एंटी सोशल आसता पळय ते कितें करता कोण जर आतां गरीब पळय 4000 एनजीओ आनी एंटी सोशल यू आर सेइंग इन सेम ब्रेथ सेम ब्रेथ बिकॉज दे आर सेम हांव भिना उलोवपाक हांव सरळ तर तुका खबर आहा सी देर मे बी सम पीपल हू आर गुड बट बिकॉज ऑफ दीस फ्यू एलिमेंट्स when good people don't speak against them then they also are aligned with them. ओके आता हो महत्वाचो जो प्रश्न येता तो म्हळ्यार जी पब्लीक कन्सल्टेशन्स तुम्ही करतात ज्या जाग्यार म्हाका दिसता इवन असेंब्ली भितर एवरीबडी हॅज कमेंडेड यू फॉर गोईंग टू एवरी कन्सल्टेशन अँड फेसिंग द पीपल दोन्ही कडेन पेडणे आनी काणकोण दोन्ही कडेन जावपाक दिली ना भायर विरोध केलो वॉट इज युअर सजेशन टू पीपल आनी विरोध कित्याक करचो न्ही लोकांनी आतां हांवें क्लियर सांगलां आतां पळय आतां परवा फ्रायडे बिचोली त्याच खातीर नाव दिस इज व्हेरी क्रुशल फ्रायडे बिचोली आज राती जेन्ना लोक हो शो पळयतात लोकांच्या तकलेंतली जळमटां क्लियर जावपाक जाय गोंय डेमोक्रेसीन आसा भारत देश डेमोक्रेसी कोणाक जर ऑब्जेक्शन करपाक जाय कितें उलोवपाचें कोणाक कितें उलोवपाक मेळटा आय एम नॉट बॉदर्ड आनी हांव बंद करचो ना कोणाक आतां पुलिसान सांगलां कोणाक प्रोटेस्ट करपाक जाय बाबा हो जो एरिया हा प्रोटेस्ट करपाचो एरिया ते पयलीं 2 फावटी जावंक ना सामान्य लोक वयर सरपाक तांकां हे आडयताले देंवयताले चडचे ना म्हण हे कोण तेन्ना जर हांवें पुलीस एक्शन घेतलें ते म्हणटाले लाठीचार्ज केले हें केलें तें केलें सो आय हॅव केप क्वायट आय हॅव टॉलरेटेड दीस इज म्हाजें कितें आहा म्हाका देवान एक सहनशक्ती दिला कितली जाता तितली करपाची सो दीस 2 थिंग्स हांवें केलां आतां तिसरें जें आतां जातलें तितून दे वील बी अ रूल अ सेपरेट झोन फॉर प्रोटेस्ट यू गो ऑन प्रोटेस्टिंग नो प्रॉब्लम बट लेट पीपल हू हॅव टू सी कित्याक आतां हेणे प्रोटेस्ट केलो प्रोटेस्ट डोंट ऑब्स्ट्रक्ट यू प्रोटेस्ट यू वॉन्ट प्रोटेस्ट इफ यू डोंट वॉन्ट बी पार्ट ऑफ इट यू आर फ्री टू प्रोटेस्ट बट इफ यू आर तुवें हेच ते कोण येयल्ले पळय प्रोटेस्ट करता पळय ते म्हज्या मेळपाक येयल्ले जेन्ना हांवें तांकां सांगलें की अशें म्हजें आहा व्हेरी गूड म्हणपाक लागलें हेंच आमकां जाय आनी परतून ते वचत तेच लोक ते सगळे मुखार सारके प्रोटेस्ट करपाक पंचायती हाड तें हाड हें कर अरे तें करपाक म्हाका खंय तरी बेस नाका हांव हें बेस करता आनी हांव करीत रावतलो म्हणजे तालुका लेवल प्रेजेंटेशन जातरी देन आय वील मेक PPT village wise then we will post another ad where we will say that this is the village we will come at this time that time I will not go because I cannot delay that time officers will go and we will divide around 30 teams will make small teams to explain and that time people will understand and we will have live images to show baba ho send you hinga हो सेंड्यून आसा हें दाखोवपाक पडटलें 200 मिटर हांगा जाता 500 मिटर हांगा जाता हें सगळें आमी करपाक तयार आसा आनी दीस वील बी द बेस प्लॅन टू गो टू NCSM फायट where I can correct them, I will correct them. Where cannot be corrected, where law has to be changed, I will use my Honorable Chief Minister and our party in the center to bring whatever scientifically regulation changes for Goa. हांव कित्याक म्हणटा जाणा कारण जी स्वरूप आसा तुम्ही ताका पब्लीक कन्सल्टेशन म्हणटले काय पब्लीक अवेअरनेस म्हणटले पण सी इट इज लायक दिस बिकॉज अवेअरनेस कारण वर्ड्स मॅटर वर्ड्स मॅटर वाय बिकॉज अवेअरनेस म्हटलें सर कोणाक जर पब्लीक कितें बरोवन दिवपाक जाय दॅट्स वाय वी हॅव टू से कन्सल्टेशन बिकॉज वी वील एक्सेप्ट वी आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग वॉट दे आर सेइंग इन हँड वी आर गिविंग द रिसीव सिग्नेचर ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दिता CRZ वी आर गिविंग सो वॉट एवर दे वॉन्ट टू से इज बींग हर्ड so that's why I have to use the word public consultation to presentation then there is no question of objection. Correct. So that is the word if you can use both the words
public hearing, public consultation and public presentation is the right word what you can use. But because it is presentation and अँड यू आर एक्सेप्टिंग acceptance also, that is why we are using. एक गजाल लोकांनी लक्षात घेवपाची सामकी गरज आसा ती म्हळ्यार आमचे सरकार गोंय सरकार हो प्लॅन तुमच्या सहभागान तयार करता मागीर तो केंद्राक धाडटले आणि केंद्राक नाही NCSM पहिले. हय आणि मागीर गोवा गव्हर्नमेंट वील रिक्वेस्ट NCSM टू सुपर इम्पोज दॅट प्लॅन रिअलिस्टीक प्लॅन ऑन द एक्झिस्टिंग प्लॅन आणि तातूंतल्यान फायनल प्लॅन तयार करतले. सारकें. सो दॅट इज द रिजन वी कॅनॉट शाय अवे फ्रॉम पार्टिसिपेशन. That is the most important thing. That is, as citizens, we cannot shy away from participation. We have every right to protest, but not obstruct. Correct. एक जो प्रश्न येता की हातूंत भितर असली जेन्ना विशय येतात तेन्ना भरपूर राजकारणी भितर घुसता. ती गजाल तुम्ही कशी टॅकल करतले? पण म्हाका समजा सामके स्ट्रिक्टली यू विल गो बाय ग्राउंड सर्वे अँड सॅटेलाइट इमेजेस. येस. नो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. दुसरी दुसरी बाजू आसता का? तू ओपन उलयना, हांव ओपन उलयता. हय तू ओपन उलय, तू कशी हांव घुसपायता. घुसपायता. हांव स्ट्रेट सांगता तुका तुजे क्वेश्चन. म्हाका पळय आय एम नॉट सेइंग इफ सम मिस्टेक म्हज्या मतदारसंघान हांव 2 फावटी निवडून येयला, मतांनी चड येयलो म्हणजे कितें आहा म्हणजे पीपल रिस्पेक्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय टेल इफ दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ ग्लास. इफ दिस इज अ पेन्सिल, दिस इज अ पेन्सिल. दिस इज माय वे ऑफ टेलिंग पीपल. समटायम्स मे बी आय गो शिंगलाय ना ना हांव लावचोच ना. फाल्यां म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या जे करपाक, हांवें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या गोंयच्या हिताक लागून. म्हाका पळय तुका समजा तूं कितें म्हणटा कोणाक तर तुका वयल्यान सांगलें ना हांगा हे लायन अशी भितर व्हर अशें हांव करचो ना. सायंटिफिकली प्रुवन लायन आसतली नंबर वन सायड इज गव्हर्नमेंट सायड. दुसरें लोकांक हेंय एश्युरन्स जाय न्ही की विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑर इन्फ्लुयन्स ऑर प्रेशर ऑफ हाय एंड मायटी यू वोंट बज. ना तूं समजना सी दॅट इज द सॅंक्टिटी ऑफ द प्लॅन. लेट मी फिनिश. वन कॉन्सेप्शन जे तुजे तकलेन आसा आनी तुजेच न्ही लोकांच्या तकलेन आसा पळय. आतां कोण सफर जाता? बारीक लोक सफर जाता. जे कोण ते लोक म्हणटा की खंयचे तरी एका तेका व्हडल्या हॉटेलां बांदपाक गेले पळय. हॉटेलां हांवें प्लॅन केलो करूं ना ते करता. 200 मिटर भायर कमर्शियल एक्टिविटीज एलावड. 4000 स्क्वेअर मिटर वयर जर जागो आसा म्हाजी आनी गरज कितें एलावड करता. मागीर हे लोकांक कळना हे ते नाकालेले भूत पळय भोंवता पळय ही भुतां लोकांक डिसेबल करता. एक जालें. हांव आतां कोणाक त्रास जाता जे आमचे बारीक हट घालता आनी कितें शेक घालता हेंकां त्रास जाता. हें हांव करेक्शन करूंक सोदता. हे लोकांक समजना. आनी आतां पळय आतां ती न्हंयची लायन घातल्या पळय 5 PPT कॉन्सेप्ट हाडला 2011. तो काडपाक जाय म्हाका. कित्याक आमचे खाजना आनी हें जे थंयच्यान 100 मिटर म्हणल्यार आमची घरां गेली. पणजेची जी लायन येता खंय खबर आहा ते नियाद हॉटेल मोडला पळय थंय येता लायन 100 मिटर. सिटीज गेली. हय हांव कितें करता सी आय नो वॉट इट इज. आनी दुसरी गोश्ट जी आसा वाय इट इज कमींग टू नियाज बिकॉज सी ऑफिशियली CRZ कितें 1991 प्लॅन वॉट इट सेज that the last structure which is standing here is becomes the line of the last development. So if there was structure before 1991 here, so that is the line of the CRZ line. It cannot go behind. So people, if there was structure, Miramar, Anga structure actually, even though they are river 100 meters should go away, it does not because before 1991 there was a structure. So that demarcation. That is the demarcation. हाँ हे लोकांक कळना. म्हणजे हांव हें सांगूंक सोदता जशें नियाज हांवें सांगलें मोडला ते थंय स्ट्रक्चरूच ना पळय. थंय स्ट्रक्चर आसता थंय लायन थंय खंय पावली ती पळय ती हांगा पावूं शकताली पूण हांगा थंय स्ट्रक्चर पयलीं आशिल्लें म्हूण ती लायन पास जाली. सो हे लोकांक समजोवपाक जाय न्ही. हे कोण समजतलो? हे नाकालेले ते भोंवता पळय ते भुतां कशीं ते हें सांगना आनी नाकाल्ले गोश्टी सांगता. हांव आतां सांगता हांव म्हजे प्लॅनाक जो फर्स्ट प्लॅन जातलो तितून एक घर आसचें ना. जे आसा ते करपाक जाय. आनी दुसरें तुवें सांगलां पळय तेका आय विल टेक इट एज अ चॅलेंज. इट्स अ डिफिकल्ट चॅलेंज. Yes, that's why I'm asking. I will take it. I like challenging jobs. When it is public faith and they are posing their faith in you, No, the least they can expect is to maintain the sanctity. Yes, and I will go. I will do that plan. I will take it to people again. I will show that this is the 91 house, this is the area, this is what we have, this is the proof, this is the proof, this is the proof. If we have missed out in the proof, you please show the proof, we will put it. And then we'll make these houses be म्हणटा पळय ती मागीर जातले. एक महत्वाची गजाल आणि तो सामान्य मनशाच्या तकलेंतलो प्रश्न की प्रूफ जेन्ना आमी म्हणटात ना what proof the government is expecting. No, government it is as per the notification. I am not, it is not my baby. Correct, but what is the No, proof? I am not government. If I was, I would have done what people want, but I can't do it. It is in the center notification. Correct, but what is and the it is proof? not only for the state of Goa. Goa येदेशें 105 केद्या व्हडले कोस्टलायन आसा. आतां 2011 जो आसा आख्खे कोस्टलायनी जालो फक्त गोंयांत सोडून 2019 चालू केलें तेणी. सो एक गोष्ट तुका सांगता आतां प्रूफ म्हणल्यार कितें सांगता प्रूफाची डेफिनेशन कितें? प्रूफ म्हणल्यार ऑथेंटीक प्लॅन सुपर इम्पोज. आतां लोक हाऊस टॅक्स तशी धाडटा
is not authenticity. It is authenticity of a house, but what is the house, where it is, where is the location is not केदे there. व्हडलें कितें कितें कांयच ना तेजेर. So he, along with that house tag, with the panchayat says that this is the house and this is the plan certified in 1991. बिफोर Acceptable. 1991 Yeah, before 91 is acceptable. Or as I told you, I am trying to create because nobody त्यांना कशें तुका म्हाका I don't want to comment on that. So there are no stamp plans. Actually त्याच 2000. खातीर म्हणटा देर आर प्रॅक्टिकल Yeah, डिफिकल्टीज so ऑन that's why I said ग्राउंड no. हांव आतां हाऊ आर यू गोइंग टू टॅकल दोज इश्यूज सॅटेलायटरी इमेजीस आर ऑल देर. इस्रोची आसा, हेजे आसा, रशियन सॅटेलायट, फ्रेंच सॅटेलायट, खूब सॅटेलायट आसा. लॉट ऑफ अदर वेज. कारण तेन्ना तुम्ही म्हणटा कारवार तशें. बेस करताले पळय. कारण तुम्ही म्हणलं तशें बारीक मनशाची घरां आसा घडये ही टेक्निकॅलिटी सगळी स्टॅम्प केली तांचे कडेन आसची ना पण घर आसतलें सो हाऊ आर यू गोइंग टू सॉर्ट आउट यू आर गोइंग टू यूज द सॅटेलाइट इमेजीस ऑफ प्री 1991 All whatever possible images. वॉट एव्हर पॉसिबल सॅटेलाइट Photography images which were there with, I have come to know that defense have, when they were making Karwar port, that entire there's a photograph, this all whatever by using the good office of the chief minister Najani येस to tell him to give us these images so that we can make this plan for Goa with the houses, and I will give proof. And people who say no माझ्या 91 पहिले आशिल्ले they should give proof. So proof is that stamp plan of 1991 आणि काहीच ना आणि काहीच प्रूफ जाऊ शकना. बट तांचे कडेन ह्यो गजाली कडी आसची ना पण घरां आशिल्लीं तांचे खातीर तुमी सॅटेलाइट इमेजीस यूज करतले सारखे उलयले. कारण तो बारीक मनीस आसतलो जाचे कडेन नासतले तो बारीक मनीस आसतलो फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट जाला. हेजे पयलीं 2006, 7, 8 हायकोर्टान एक कशी केस आशिल्ली आणि ती केसीचेर मागीर आख्खे कोस्ट लायन ऑलमोस्ट 20,000 घरां तेणी मेजर केल्ली आनी हायकोर्टान दिल्ली. आणि ते कितें आशिल्ले तितून 20,000 घरान कितें आशिल्लें 1974 कॅडेस्ट्रियल प्लॅन आनी तेन्नाचो घरां आसा ती दोनूय दिल्ली. पूण तेणी एक एक्सरसाइज करपा जालो पण 91 तेन्ना केल्लो जाल्यार इशू काबार जाल्लो. तो 91 करूं ना तेणी कांयच. तेन्ना दोनूय करून दिल्ले आनी मागीर हायकोर्टान सगळे पंचायतीक प्लॅन धाडले ते बाबा हे आसा हे सारकें आसा वा ना तूं हाडून दी. कोणें पंचायतीन बरोवं ना आनी आतां कोलवा पंचायतीन खंय तरी ते एक्सेप्ट केल्ले आसा. पूण एक खंय तरी NGO गेला आनी आतां तो चर्चिल सांगतालो पळय सेनापती मोडले आनी आतां सिल्वर सँड मोडपाच्या हे बिकॉज ऑफ दॅट NGO बिकॉज दीस इज नॉट डन बाय द सक्सेसिव गव्हर्मेंट. तुम्ही म्हणटात की ह्या एक्सरसाइजींतल्यान मॅक्झिमम क्लॅरिटी येतली. येस ओरिजिनल घरां जी 91 आशिल्ली दे वील बी एबल टू कायदेशीर रेनोवेट द हाऊस डू वॉट एवर वॉन्ट टू डू हाऊस. फिशरमॅन विलेजीस बी आसा ती घरां आसा ती सगळी थंय रिकॉर्ड जातली अँड दे वील बी एबल टू डू द बेस्ट ऑफ देअर हाऊसेस. ओके This is afterwards, not this plan. करेक्ट कुठून सांगता? हो प्लॅना भितर तुम्ही ओरिजिनल प्लॅन करेक्ट करतात बाय सुपर इम्पोजिंग. Yes. न्ही खरेंच इफ यू कॅन सक्सीड फर्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटिवली इजी बट इफ यू कूड सक्सीड इन डुईंग द सेकंड एक्सरसाइज तुम्ही फुडल्या सगळ्या पिळग्यां खातीर एक असो डॉक्युमेंट तयार करून दवरतले विच वील बी अ ट्रेजर. So I am ready to take a इफ यू challenge. कॅन डू दॅट निलेश बाब दॅट विल बी युअर लेगसी. So I want. लक्षात घ्या हय, ते हय. करात. करता न्ही साहेब पण लोकांनी फुडें येवपा नाका. सामकें. हांव कितें करूं शकता. पब्लीक हांवें तें Public has to सांगलें trust somebody. लोकांचो पार्टिसिपेशन जाय म्हणून. पब्लीकची म्हाका म्हजे वांगडे विचारता तूं कित्याक वयता ते लोकांक आसूं म्हणटा ते हांव म्हणलें ना हांव जर हांगा ह्या पोजिशन आसा लोकांक लागून लोक हांवें कोणाचें वायट करूं ना अजुनूय. सो लोकांचे पार्टिसिपेशन जाय हें लोकांनी समजून घेवपाक जाय. Yes, yes. दुसरो विशय हो राजकारण. आमी काल एक ट्विटराचेर पोल केल्लो की जे 10 जाण काँग्रेसींतल्यान BJPक गेले तांकां लागून कितें परिणाम जाला. 3 ऑप्शन दिल्लीं. पयलें ऑप्शन आशिल्लें सरकार घटमूट जालां. दुसरें ऑप्शन आशिल्लें की NDAच्या एलायन्सा भितर डिस्ट्रस्ट तयार जाला आनी तिसरें ऑप्शन आशिल्लें की BJPचे कॅडर डिमोरलायज जाला. 13,000 परस चड लोकांनी वोट केले आनी 70% ऑफ देम सेड की BJPचे केडर डिमोरलायज जाला. यू आर वन ऑफ द ओरिजिनल गायज इन द BJP. हाऊ डू यू फील? See, Now everybody. if I give you those 3 options, which button you will press? सरकार इज बिकम स्ट्रॉंग वी कॅन वर्क. निलेश स्पष्ट उलयता. स्पष्ट आतां उलयता, हो सांगता प्रश्न विचारतकीर मातसो तुगेलो पॉज घेतलो. ना पॉज घेवन हांव तुका सांगपाक सोदता पळय एक गोश्ट जी आसा सी देर आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेम कॉइन. एक दीस सायड दॅट सायड हाव यू टेक इट अप म्हणजे तूं कसो क्वेश्चन तूं घेता तेजेर आसता. एक पयलो गोश्ट जे तूं खंयचो बाजू ऑफ द कॉइन यू रीड. हांव सांगता एकूच कॉइन वीच बाजू यू रीड. आय एम रिडींग बोथ बाजूज दोन्ही सायडीचे कॉइनाचे वाचता. एक द गव्हर्मेंट इज बिकम स्ट्रॉंग. The government is a BJP government with 27 legislative. We don't want anybody's support as of today. Now, with these, you can take strong decisions to see what the people of Goa want.
हाव वी कॅन हेल्प द पीपल ऑफ गोवा. दिस इज वॉट आय फील पर्सनली. एक गोष्ट, आणि दिस इज द करेक्ट डिसिजन दॅट लिडर्स हॅव टेकन. आता तू म्हणटा पळय 70% जे व्यक्तीक रुपयांनी त्याने हे बीजेपी केडराक त्रास जाले अशें तुम्ही म्हणटा, डिमोरलायझिंग. ते व्यक्तीचे, इंडिव्हिज्युअलाचे, आणि इंडिव्हिज्युअल बरोबर. कळलं. सी बीजेपी पार्टी इज अ न्यू पार्टी रिलेटिव्हली स्टार्टेड वेन एवर इन इट इज नॉट अ पार्टी इन गोवा विच हॅज कम अप फ्रॉम द दिस. इट हॅज बीन स्टार्टेड बाय 5 people in Goa, which today is formed a government after struggle. So you have to welcome new people in the party. There is no stoppage of welcoming. If you don't welcome new people in the party, if you don't welcome new people in the party, how will the government be formed? See, any of political parties strives to form a government. Correct? That you agree with me? Correct. So how you do, what you do is the political leadership तुझा decision. आर्ग्युमेंट येता की तो म्हळ्यार यू हॅड अ गव्हर्नमेंट अँड स्टील यू वेंट फॉर डिफेक्शन. आता तेजेर तूं उलयता तेजेर हांव आन्सर दिता तुका. आय डोंट नो बाबा, तूं सांगता ते भशेन पळय, हॅविंग अ स्ट्रॉंग गव्हर्मेंट ऑफ युअर ओन अँड गिवींग लिडरशीप डिक्टेशन, म्हणजे कितें लोकां खातीर जाय, अडचणी मदीं मदीं हाडटा त्यो आसचे ना, हे गव्हर्मेंट म्हाका दिसता हो आज जाल्लो आसा. तुमी पळय म्हणटा पयलीं आशिल्ले गव्हर्मेंट, म्हाका सांग, तुका खबर आसा न्ही, ती भाई आसतना हे गव्हर्मेंट भाईन केल्ले पयलीं, न्यू गव्हर्मेंट. भाई ना जालो, परतून हे गव्हर्मेंट जालें. तुमकां खबर आशिल्लें एक्चुअली गव्हर्मेंट कितें रोखडें जावपाक जाय आफ्टर ऑन द डेथ ऑफ द चीफ मिनिस्टर. यू एग्री विथ मी? कितले दीस लागले करपाक गव्हर्मेंटाक? ऑलमोस्ट कितली वरां लागली? दीस म्हणटा कितली वरां लागली? 30 वरां. 30 वरां लागली. सो यू कॅन अंडरस्टँड ऑन वॉट कन्स्ट्रेंट द गव्हर्मेंट वॉज फॉर्म. यू बिलीव इफ इट वॉज willingly done. Very quickly, Dinesh Babu. Are you saying that your party was arm twisted into some conditions that you were not willing to give in to form this government? See, the party when it formed, भाईन केल्ली पळय, was a different leadership that the people expected. जेन्ना भाई ना जालो, we all felt bad. 30 वरां लागले एक परतून गव्हर्मेंटाक सपोर्ट दिवपाक, and support you are not part of it, so I know. Correct. So see, within the parties there was different things too. हांव तेजे उलयना, म्हाका उलोवपाचें ना, this is in the past. So I think कितें जालें आनी ते डिसिजन आज पार्टी वयल्या लिडरांनी घेतले, सेंट्रल लिडरशीप, स्टेट लिडरशिपान घेतला. इट इज अ डिसिजन टू स्ट्रेंथन द वर्किंग गव्हर्मेंट. कितें जाता पळय, लास्टाक जेन्ना 2022 जेन्ना नेक्स्ट इलेक्शन वयता तेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंट म्हणून वयता. फाटल्या 5 वर्सां ह्या गव्हर्मेंटान कितें केलें जें वयता, गव्हर्मेंटा भितर कोण आशिल्ले, खणी अडचणी येताली, कितें जातालें ते लोक विचारना. 5 वर्सांनी हे गव्हर्मेंट आशिल्ल्यान कितें केलें हो क्वेश्चन येता. सो आय थिंक दे हॅव डिसायडेड रायटली फॉर वॉट एवर रिजन दे हॅव डिसायडेड. अँड टुडे वी आर 27. गव्हर्मेंट इन द नेक्स्ट 2.5 years वील टेक कॉन्क्रीट डिसिजन फुडें वचपाक गोंयच्या हिताचें. हांवें सांगलां आतां एनवायरमेंट डिपार्टमेंट म्हाका दिला, तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आतां हे प्लॅन करता. इट्स इज नॉट इजी, म्हाका खबर आहा, बट आय हॅव टेकन अ चॅलेंज. टुमोरो इफ आय कॅनॉट डू, आय विल टेल पीपल बाबा हे गोष्टी हांव करूं शकना. पीपल हॅव टू अंडरस्टँड. बट पीपल हू हॅव नॉट डन लायक दीस, देर आर मेनी अदर डिसिजन, क्रुशियल डिसिजन. जशें आज फॉरेस्टाचो डिमांड येयलो, आयकलो तुवें फॉरेस्टाचेर कितें जाता. म्हज्या घरा कडेन ते खंय तरी कोणें ग्रीन पयलें आनी ताका फॉरेस्ट करून सोडलें. त्या ग्रिनान भितर कितें आशिल्लें ग्रीन तें केन्ना कोणें पळोवंक ना. आतां सीएमा काय सांगलां, हे सगळें हांव करता पळय एक्सरसायज, तो परतून करूंक पडटलो आमकां. कोणाक तरी पयशा पळय, लोकां खातीर पयशे मरप आनी लोकांच्या हिता खातीर मरप, एका बंधनी येवपाक जायना. हांवें एसेंब्लीन सांगलां, फाल्यां जर आमकां आनी 2-3 कोटी मोडपाक जाय हें काम करपाक, म्हणजे हेजे एनवायरमेंटाचें आमी मोडटले. सो सेम वे फॉरेस्टाचें हेच करूंक पडटलें सीएम एक्सरसायज. एक गजाल सांगात की तुमचे जे पयलींचे अलायन्स पार्टनर आसात तांचे सद्याक जे ब्रीदवाक्य जालां तें आमी उतर राखलें तुमी उतर मोडलें, हाजे कडेन तुमी कशें पळयता? 2022 जेन्ना इलेक्शन जाता ते लोक पळयतले. हांव ते काय म्हणूंक शकना आनी तेजेर हांव कमेंट करचें ना. जे आसा 2022 लोक डिसायड करतले. गोंयचे लोक सुशिक्षीत आसा, राजकारण तेणी केल्लें आसा, एड्युकेटेड क्लास आमचे 99% आसा. दे वील उतर मोडलें काय मोडना 2022 लोक डिसायड करतले. तेजेर हांव कांय कमेंट करूं शकना. एक जो प्रश्न पक्षाचेर जी टिका जाली ती म्हळ्यार ज्या कांय लिडराच्या विरुद्ध तुमी बाय इलेक्शन झगडिल्ले, तांची ती टिका केल्ली, यू कॉल्ड इन देम नेम्स, देन यू वेलकम देम विथ ओपन आर्म्स. हाजे कडेन एक कार्यकर्तो म्हणून पक्षाचो लिडर म्हणून कशें पळयतात? कार्यकर्ते पण तुवें सांगलें ना रे, 13,000 70% सांगले ते कार्यकर्ते. तुकाय तशें दिसता कार्यकर्तो म्हणून? जे तुवें आतां स्टेटमेंट केला तेजे कार्यकर्ते म्हणला. हांव कार्यकर्तो, लिडर, वेल विशर, म्हजे खूब रोल, व्हडलो रोल आहा. आतां थोडे
कार्यकर्ते असं लिडर जाऊ शकणार. बरोबर. कार्यकर्ता लिडर इफ यू डिफाईन इट इज व्हेरी सो तुवें जर सांगलें कार्यकर्ता आणि leader म्हणाय दोन्ही चल तुका. ना कार्यकर्तो लिडर मागीर डिसिजन मेकिंग इन द पार्टी मागीर खूप खूप आहा म्हणजे हय बरोबर. सो ऑल दीस रोल्स विल हॅव सेपरेटली तुवें कॉमन प्रत्येकाची उत्तर वेगळे आसतले. हय जातलेंच न्ही. हाऊ कॅन यू आस्क अरे म्हाका सांग हे ग्लासान हांवें पयलें इज इट फूल ऑर हाफ फूल. तूं म्हणटलो हाफ फूल कित्याक उदक कमी आसा. थोडे म्हणटले ऑलमोस्ट फूल म्हणटले. थोडे आनी कितें म्हणटा एक क्वेश्चन आसता न्ही तें. सो म्हजें म्हणणें कितें तुवें म्हाका प्रश्न विचारले कितें तें कोणाक म्हटलेलें पळय कंडिशन्स टुडे एज आय सेड 27 people आर देर. वॉट यू आर सेयींग ऑल द पीपल वील डिसायड इन 2022. I don't want to comment on that because it is the people's government. And 2022 we'll see what is the government the people of Goa will create. ओके लास्ट क्वेश्चन म्हजो की एक जे तयार जालें की दिस इज काँग्रेसायजेशन ऑफ बीजेपी म्हणून 18-27 हे काँग्रेसीचो बॅकग्रावंड आशिल्ले मनीस कशें पळयता त्या स्टेटमेंटा कडेन ऑर यू एग्री दॅट दिस इज काँग्रेसायजेशन ऑर यू आर स्टिकिंग टू दॅट इफ यू हॅव टू ग्रो यू हॅव टू बी लायक दीस. म्हाका सांग बीजेपी जेन्ना फर्स्ट गव्हर्मेंट केलें तेन्ना एमजीपेजायजेशन आसलेलें हांव विचारता तुमकां. सो इट इज नॉट दॅट वे. इट इज सी हाव यू डू वॉट यू डू यू हॅव टू एनी पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट्स टू फॉर्म अँड बी इन द रुलिंग सायड ऑफ द गव्हर्मेंट so that whatever they do they convince the people that the next government has to be their government again. So what you are saying whether it is congressization MGPization or ani kasle that 2022 people will decide. तू म्हणतात नाव बॉल इज इन पीपल्स कोर्ट. Yeah, because now these 2.5 years we have a young chief minister. He is young. He has to take proactive. I feel that Pramod Sawant जो आमचो दोतोर आसा CM म्हणून आज आसा तेणे जे इश्यूज आसा लोकांचे हांवें म्हाका दिसता इट इज माय रोल टू पॉयंट आउट टू हिम. बारीक धरून खंयचे टिचरीचे इश्यू कोणाचे एम्प्लॉयमेंट जे गव्हर्मेंटाचे कॉन्ट्रॅक्टर आसात धरून लोकांक बारीक सामान्य लोकांक कितें त्रास जाता ते इश्यू तेणें घेवन बसूंक पडटले. हांवें डिसायड केला म्हज्या मंत्री अंदर हांव सगळें तुम्ही म्हणटात दीस कॅबिनेट विल हॅव टू परफॉर्म अँड देन लेट पीपल डिसायड. येस सर. हांव इतल्याचेर थांबता. पॉलिटिक्स असायड कांय इश्यू असे असतात जे पॉलिटिक्साच्या की भायले असतात आणि खूप महत्वाचे असतात विच मे अफेक्ट जनरेशन्स. आज असो एक इश्यू फॉर्च्युनेटली म्हणटा बिकॉज आय नो निलेश बाब अँड हाव ही वर्क्स तांचे म्हऱ्याक पावला आणि ते जशे म्हणटात त्या कॉन्सेप्टाचेर जर तांणी गोंयचो हो बेज प्लॅन 1991 CRZचो जर प्रिपेअर केलो जनरेशन्स ऑफ गोवन्स वील थँक यू अँड आय प्रोबेबली that plan will be your legacy. I hope with God. I hope that you succeed because this is beyond politics and as a minister with your determination, I hope you do it for the sake of all of us. Thank you for coming here. इतली बरे तरेन मत मांडली. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.